पब्लीक कमिटीची मिटींग आमकां 26 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट आवर रिपोर्ट टू द हावस. ताज्या खातीर आज आनी एक मिटींग जालें. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्थकमींग असेंब्ली आपल्या मुख्यमंत्री कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन तें बील हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गीव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल जे इलिगल आसा आनी जे त्या बिलान पडना तांकां काडचें पडटलें. पूण तांकां लिगॅलिटी आसा आनी तांकां एक स्टॅट्यूट जाय पडटा इन टर्म्स ऑफ द हायकोर्ट एंड द अदर इश्यूज. म्हाका दिसता दीस एक्ट वील गीव देम दॅट बॅकबोन. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरींग मेकॅनिझम चालू जातलें. बिलाचें नांव चेंज केलां दिसता न्ही. बिलाचें नांव हांव सांगूंक शकना कित्याक टील द टायम इट इज सबमिटेड न्ही. सो वॉट एवर प्रॉस कॉन्स कितें आसा तें उलोवन आय थिंक वी हॅव मेड अ लॉट ऑफ चेंजीस मुख्यमंत्री कडेन उलयलां आनी ताजे खातीर आतां जें वतलें बील तें चीफ मिनिस्टर बींग द मिनिस्टर फॉर दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आय थिंक ही वील टेक इट अप फॉर द. यू आर अंडर अरेस्ट. सर कितें जालें सर सिलेक्ट कमिटीची मिटींग जाली आयज कितें डिस्कशन जालें? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमीट केला असेंब्लीन सबमीट कर म्हणलं. असेंब्ली टायमार एक फायनल ड्राफ्ट दितले फॉर पासिंग. बील मेन म्हणटा तें होर्डिंग चेंज केल्लें आहा. गोवा होर्डिंग्स जाल्या पयलीं दुसरेंच आशिल्लें. पयलीं जे बिलार आशिल्लें दुसरेंच आशिल्लें. आतां जाल्यार गोवा होर्डिंग्स पयलीं आशिल्ले एडवर्टायजमेंट बील चेंज केल्ले आशिल्ले. डुईंग सो जातलें. ओके थँक्यू.